स्वीकार करूंक जाय असची मजत या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागोवन घेवया. बलिदान भेटूंक आमकां समय तयार करतना ल्हान व्हड सुकी आमची पातकां वळखून घेवया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. ह्या मिसाची ते सवा तशेंच आमचे वैयक्तीक ते सवा आमी बापा मुखार दवरया. देवा, सगळ्या भावार्थ्यांच्या गोवळ्या आनी सलयनरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाक आख्खे पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गोवळ्याची पदवी तुवें दिल्याय. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे अधीन केल्ले परचेक आपल्या उतराण आनी देखीन नीट वाटेन चलोवन तिचे बराबर सासणाच्या जिविताक तो पावो. बऱ्या भलायकेन आपणाचो गोवळी वावर चलोवंक जाय असची सर्व मजत ताका फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो आनी तांकां म्हणलें, वाडा आनी चडा संवसार भरा. पृथ्वेच्या सर मुनजातींक, अंतराळ्याच्या सुकण्यांक, धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमची भिरांत आसूं. तुमचे आदीन ती केल्यान पृथ्वेचेर भोंवतले सर प्राणी तुमी खावयेत. जशें हांवें तुमकां रूख झाडां दिल्यान तशें हे सगळे हांव तुमकां दितां. रगत असलें मांस तुमी खावंक नजो, कित्याक रगतान जीव आसा. तुमचे रगत वरयल्यार त्या रगताचे हांव लेख घेतलो. हरेके मुनजाती कडचे आनी तेच परी मनशां कडचे हांव लेख घेतलो. हर एकल्याच्या जिवाचे लेख ताच्या भावा कडचे हांव घेतलो. जो कोण एका मनशाचे रगत वरयता तांचेय रगत वरयतले, कित्याक आपल्यास सारक्याचो देवान ताका केला. वाडा आनी चडा संवसार सगळो संवसार बरा. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आबळे, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतते लेगीं म्हजो सल्लो करता. आनी तरवांतली तुमचे सवे भायर आयल्यान त्या सर प्राणीया लागीं, सुकण्या लागीं, जनवरां आनी रान मुनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मुनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. तुमचे लागीं हांव करता तो सल्लो हो. परतून केदींच आवरवी पृथ्वेची देसवाड जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राणिया लागीं केल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणा ही.
म्हजी दोणू कुपांचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुणा ते जातलें. देवाचें उतर हें. देवाची सोमी तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. जेजू आपल्या शिसां संगता सेझरेया फिलिप्पी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळल्यांनी भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हणून लोक म्हणटा? ताणें ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जू हांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या भितरलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशांत कोणाकय तांणी सांगिनये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची,
आनी ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन भेस्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक भेस्टावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सयतना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतर. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, एक दुर्बळी स्त्री आशिल्ली, 5 जाणां भुरगीं. घोव अचानक अंतर उरलो आनी ह्या 5 जाणां भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें, तांच्या पोटाक दिवचेंत व्हडलो समस्या दिका जाल्लो. दर्या तडीर ती जी येतली आनी सदांय तिचें काम आशिल्लें लागशिल्ल्या एका मिल्लाक वेचें, थंय पडुल्ल्या त्या मैदाचें पीठ एकठांय करचें, बरें त्या मैदा पिठाचे गुळे करचे आनी दर्या तडीर वचून रावचें. आनी तेन्ना तारू आनी येवचे ते तांडेली येवन तिचे तावण ते मैदा पिठाचे ते गुळे घेतले. कित्याक बोट खंय म्हण इल्लेशे लागून कितें पाड जालें जाल्यार ताका तापून उदक भितर येनासल्या बरी तिचे जावन ते गुळे घेतले. आनी सदांय तिका भुरग्यांक जेवणाक जाय तितले पयशे तिका मेळटले. सदांय तिची दिनचरी ही. एक दीस अशेंत ती कर्ण दर्या तडीर रावतना कोण एक भुरगें उदकांत बुडलें म्हणून ती धांवली, राखोंक म्हूण धांवली. आनी धांवून फाटी येवन पळयतना गुळे पुरा मैदा पिठाचे कावळे खाण येवन धांवले. कांय ना. भारी बेजार आयन तशी निशी आतां घरा वचून कितें करचें, भुरग्यांक कांय हाडूंक कांयच ना. भारी बेजार भोगली, रडली आनी निमाणे लागींच इगर्ज आशिल्ली थंय गेली, जायत रडली आनी निमाणें पाद्र्याप तिका पळोवंक रडोन आसतना आयल्या जाल्यार पाद्र्यापा लागीं म्हणाली, इतले कश्ट म्हाका, अर्थ आसा गे. 5 जाणां भुरग्यांक हांवें ल्हान व्हड करीत आनी म्हजो घोव तरणाटपणान अर्थ सरला. आनी त्या पळोवनांतल्यान हांव इतलें काम करतां, इतल्या कश्टांनी म्हज्या भुरग्यांक हांव सांबाळटां. आनी आज जें कितें म्हज्या भुरग्यांक हांवें खावंक व्हरूंक आसलें तें आतां म्हज्या व्हरूंक जायना. देव कित्याक इतलो कठीण, इतले कठोर कित्याक ताका समजना. तो बाप म्हणून तुमी सांगतात, तो बक्षिता ताका समजता, सगळें सांगतात, कित्याक देवाक समजना. पाद्र्यापा लागीं उतरां नासलीं. पूण तो एक म्हणालो, तूं देवा तर पातये, जर जे देव कितें म्हणी जावंक सोडता तर जाल्यार ताचे तान कितें म्हणी एक बरेंपण येता. दुसरी जाप कितें दितलो. समाधान जावना तिका. ती आनी कितें रडोवन आसतनाच इगर्जे भितर 10-12 जण रिगले आनी ते रिगोवन पाद्र्यापा लागीं आयले आनी म्हणाले, फादर, आमचो जीव रिस्कर आशिल्लो, आमी दर्यांत तांडेली, आमी आमचे 2 काणयो मासळी धरून फाटी येतना आमचो जीव रिस्केर आशिल्लो. आमची 2 फुटोण वेती आशिल्ली आनी उदक भितर रिगतलें, आमी कांयच करूंक शकले ना. आनी तितलें जातना देवान एक अजाप केलें. थंयच कावळे आयले आनी कावळ्यांनी आमकां मैदाचे गुळे हाडून दिले. आमी ते त्या दोनीक शिरकोवन आमी कशें म्हण येवन पावल्या फादर. आनी देवाक अर्घ जावन ये म्हणून सादारण 1 लाख रुपये त्या पाद्र्यापाच्या हातान दिले. भाऊन आनी भयणीनो, आमकां समजुनी आसा, म्हण जातीच्या आमी कितल्या की उत्तीम समजुनी आसा, पूण देवाच्या की चड समजुनी ना. आमकां कितलेंय बुदवंत जावं, कितलेंय बुदवंत जावं, आमकां कितलेंय दिसूं, कितलेंय दोळे शार्प आसूं, आमची मोत या आमचें कान बरें आयकूं आमची मोत आमकां समजुनी दिवं, देवाचें की चड न्हय. आनी ह्या खातीर आयच्या वांजेलाच्या निमाण्या वाक्यांत जेजू म्हणालो, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. पेद्रूक म्हणून तशें म्हणून जेजू पेद्रूक म्हणटा, म्हजे सरशिल्लो पयसर सयतना
भाऊ आनी भयणीनो, मनीस जावन आमी मनशा बरी चिंचे सामान्य, देवा बरी कशें चिंचे आमी. पूण भावार्थी जावन, भावार्थ म्हळ्यार देवा बरी पळोवंक, देवा बरी चिंतूंक आदार करचें आसलें. भावार्थ म्हळ्यार तें एक्स्ट्रा उजवाड देवा तावन येवचो तसलो भावार्थ जावन आसा. जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत जावच्यो तसल्यो आमकां समजूंच्यो नात. आमी उड्डात, प्रयत्न करता, जायते वावुरता, जायते फुडें समजूंचे ना आमकां असो सगळो उद्देश कितें म्हणून. पूण देवाच्या मोतीन खंडी जावन एक उद्देश आसा. आनी केन्ना भोवशा आमी सर्गी पावतले, केन्ना आमी देवाच्या समकार आसतले, आमच्या जिविताचे सगळो अर्थ आमकां समजतलो. तेन्ना म्हणसर संपूर्ण अर्थ आमकां कोणाकच समजूंक साध्य ना. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत सान पावल म्हणटा, जो कोण देवाचो मोग करता सर्व संगती ताच्या बोऱ्याक पडाशें देव करता. सर्व संगती, तुजें जैत, तुजे सलवणी, तुजे पोटण्यो, तुजे कश्ट, तुजी पिडा शिरा, नाकारणी, निराकरणी, हर एक संगत तुज्या बोऱ्याक पडाशें करता जर तूं देवाचो मोग करताय. येदी व्हरती बरोवशाची उतरां भावंड आनी भयणीनो. एक बरयणार म्हणटा, देव खंडीत एकल्याक सकला घालिना जर तो ताका उंच उबारूंक तो आशेना तर जाल्यार. इफ गॉड हॅज नो प्लॅन टू रेज यू अप, ही विल नेवर पुट यू डावन. तुका ह्युमिलिएट करूंक सोडिना जर तुका चड वैभवान, चड मर्यादेन तुजें जिवीत नेटोवचें आलोवचें तुका ना तर जाल्यार. म्हणजे जर आमच्या जिवितांत कितेंय वर्तें जावंक आसा तर जाल्यार थोडे कश्ट देव येवंक सोडता. भाऊ आनी भयणीनो, सैमीक चिंतपा बरोबरें आमी हर एकली ह्या संवसारांत आसतना, हेरां सांगता जियेतना प्रत्येक जावन आमी सैमीक चिंतपा बरोबरें जियेता. सामान्य तें हर एकली आमी. आनी सैमीक चिंतपा बरोबरें जीव आमचो मोलादीक, म्हजो जीव मोलादीक. म्हजो जीव हांवें कसोपणी राखचे, म्हज्या जिवाक कितें बरें आसा तें हांवें करीचें. सामान्य. पूण दैवीक चिंतपा बरोबरें म्हजो मात न्हय, म्हज्या पेल्याचोय जीव मोलादीक. म्हज्या पेल्याच्या जिवाक बादाक जावचें तसलें हांवें करूंक नजो. म्हज्या पेल्याक लागाड काडन हांव वाचना. हेच्या पयल्या वचपान आमकां तेंच पळोवंक मेळटा, जीव म्हजो, जें कितें रगत आसा तें तुमी खावंक नजो. आनी एकल्याच्या रगत तुमी वरायतले जाल्यार हांव तें फारीकपण घेतलो. क्लीन. हेच्या पयल्या वचपांत न्हंयेक लागीं देव सल्लो कर देव म्हणटा. म्हणजे मनशा चिंताप म्हजें जिवीत हांवें कशें बांदून हाडचें. दैवीक चिंताप तुजें एकल्याचें मात न्हय, खरी एकल्याच्या जिवाक मोल आसा, मान आसा. ताच्याकी उंच जावन म्हणयत, खरी एकल्याच्या जिवाक मान आसा, मोल आसा मात न्हय. जेजू आनी एक मेट मुखार येता म्हणयत. आनी तो म्हणटा, आपल्या इश्टा पासून तूं जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी त्या खातीर ताणें आपणाचो जीव दिलो. ताचो जीव खाली केलो. कसलोच फायदो ताका ना. म्हजे खातीर, तुजे खातीर ताणें आपणाचो जीव खाली केलो. आनी आमकां देवाची भुरगीं केली. जें कितें आमी होगडायिल्लें तें देवान जेजून आमा सुमेस्तांक फावो केलें. देखून हांव म्हजो जीव राखोंक आशेता, पूण देवान आपणा खाली केलो आनी म्हजो जीव राखलो. आनी हाचो परिणाम जावन जेजू म्हणटा, जशें गोवाचो कण मातयेन पडोवन मरता आनी तेन्ना मात्र फळ दिता, तशेंच हर एकल्या म्हज्या फाटल्या उदारान तशेंच आपणाक मरोवंक जाय. मनशा चिंताप आपणाक प्रिजर्व करचें. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण जर तो एकोडोच मातयेन पडना तो एकोडोच उरता आनी एक न्हय एक दीस तो खाली जाता. म्हणजे जर हांव म्हज्याच स्वार्थान जियेता, हें मनशा चिंताप, तशें जियेता तर जाल्यार हांव खंडीत जावन फळादीक जायना. हांव खंडीत जावन म्हजें जिवीत शांती समाधानाचें जैताचें करूंक शकना. मनशा चिंतपा प्रमाणे जायतें पूल जायचें. कित्याक फाल्यां कितें कोणाक गोत्तू, कसली पिडा येता, कसले समस्या येतात. हांवें रिटायर्ड जाल्या उपरांत म्हाका पळयतात की ना देखून जायतें हांवें पूल जायचें. हें मनशा चिंताप. बरें. पूण दैवीक चिंताप सगळें कितलें पूल जायल्यार फायनल कितें म्हूण म्हाका कळीत ना. निमाणें कितें जातलें म्हूण म्हाका कळीत ना. देखून हांवें हेरांचेर वंदोण आसा जें हेरांचेर पातयेचें, हेरांच्या गरजेक पावचें. मनशा चिंतपा प्रमाणे
जर हांवें सगळें पुंजायलें, हांवें भद्रती म्हजी केली तर जाल्यार बरो दोरो बांदलो, बरें घर बांदलें, म्हाका हेरांची गरज ना. हेरांची गरज ना. भाऊ आनी भयणीनो, हें चिंता पळय चड आनी चड मुखार वचून आसा. आमी चड आनी चड इंडिविज्युअलिस्टीक. हेरांची कोणाचीच गरज ना. म्हज्या इतल्याक हांव वाचता म्हणल्यार तसल्या चिंतपान बारी वेगान मुखार वचून आसा हांव, बारी वेगान. आमकां हेरां लागीं वळख उलोवचें जावं दी. आमी खंयच्या एका फंक्शनाक वचून दी, हांव गेलो थंय त्या फंक्शनाक जाल्यार जेवलो फाटी आयलो आनी एकले सांगता संबंद दवरची. आमच्याच कुटुंबांत तो संबंद वाडोवचो. पयलीं आमच्या कुटुंबाक एकामेकाक वळखोवचें, ती वळख उणी 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 जावन येता. आमची संपर्क साधनां चड 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 वाडल्यांत, पूण संबंद उणो 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 जावन आसा. पूण दैवीक चिंतपा बरोबर म्हणजे आमी हर एकली इंटरडिपेंडंट. आमी एकामेकाचेर वंदून आसचे न्हय, एकामेका मनशाचेर, सगळ्या पृथ्वेचेर वंदून आसचे. मनीस आपणाचें जिवीत बरें करीचें म्हणून रूख कातन घालता, ह्या प्रकृतीक नाश करता, बरें कॉन्क्रीट रोड करया, तें करया, हें करया, जायत तें चिंता करता. पूण देव म्हणटा हें बाळाना. मन जाती सयत तुज्या जिवाक गरजेच्यो. सुकणी जावं दी, सगळें परिसर तुज्या जिवाक. वी आर इंटरडिपेंडंट, वी आर नॉट इंडिपेंडंट. यू कॅन नेवर बी इंडिपेंडंट. आमकां इंडिपेंडंट जावंक रसिल्लें न्हय, एकामेकाच्या सांगातपणांत वाडोवंक आमकां रसिल्लें. तर भाऊ आनी भयणीनो, मनशा चिंतपानूच मुखार गेल्या तर जाल्यार खंडीत नास जाता. देखून आयच्या वांजेलांत जेजून दिवचें तें उतर. तूं मनशा बरी चिंताय, देवा बरी चिंतिनाय. आमच्या कश्ट समस्या वेळार प्रत्येक जावन हें उडास धरूंक आमी प्रयत्न करया. हांव सगळे मनशा बरीच चिंतून कन्क्लुजनाक येवचें न्हय. खुर्सार आमची दिश्ट वारोवया आनी खंडीत जावन त्या सोम्यान म्हज्या खातीर जडुल्लें जैत तें जिवीत तें म्हाका मेळटलें. आमी हर एकल्याक फावो जातलें म्हणल्यार बरोवशान जियेवया. कितलेय कश्ट आसूं दीत, तो विश्वासी, तो सांडिना, तो सोडून घालिना. आमच्या चिंतपाच्या जायत्या वांट्याच्या श्रेश्ठ जावन चड जावन आमकां तो आदार दिता. परत ह्या उंड्या आनी वायनार येवन तसो सोमी आमचें जिवीत, आमचें चिंताप आपणा थंय उबारूं, आपणा बरी चिंतूंक आमकां तो आदार दिवं. आमेन. भाऊ भयणीनो, आमी बेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा, आमी बेटयता तें देनी तुका मानो. तुजे वाटसुरे पवित्र सभेक आनी तिका चलोवन व्हरूंक तुवें नेमलेल्या श्रेश्ठ गवळ्या फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक सदांच राखणी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितीमेर तुका वाखणटा तारण मेळलेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिनवसता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगोट परगत होया. सोनियाची सुख तुझे माया. आमी समारोता तुझे पुनः जीवन पुनामी परगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जिवनपणाचो बरो वसू दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार म्हळ्या देवाचे मेये संगती बगेवन जुसे दिसपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. तू मनीस चिंता तशें चिंताय सदांच आमच्या जिवितांत देवाच्या कुशे खाल जावन ताणें चिंचे बरी चिंतूंक थोडेपणी प्रयत्न करूंक आदार मागोवन जिजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगाता म्हणया आमच्या बापा सुखीच्या तुझे नाव दुवीस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान नत्रेक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्यारे सोती पुतवेनी महिमा तुजी ससनच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सुमेसांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागे सुमया तीन जित्रेचे मुखा फोवना तुमच्या उतरांच मुखा भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
सुम्यांची जो तुका अर्ग आनी होगळाप म्हज्या काळजान तूं आयलाय. नांव फोव तरी जायते पटी पेद्र बरी तुजी खुशी समजनासतना म्हज्या वाटेन स्टबर्न जावन हट्टान हांव गेल्लो आसा. आज प्रत्येक जावन शिकयताय सर्गींच्या बापाची खुशी ताची योजना म्हज्या योजनाच्या की कितल्या की उत्तीम. ह्या उंड्या रुपार तूं आयलाय. आयच्या सगळ्या दिसा तशेंच फुडल्या म्हज्या जिवितांत बापाच्या खुशे प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक हेरांच्या गरजांक पावोवंक हेरां संगे बरो संबंद बांदून हाडूंक एकामेकाचेर आमी हुंदवण आसाव म्हणलें सत समजून प्रकृती मनजाती आनी मनशां संगे बरो संबंद आनी तशेंच तांचे थंय म्हजी जबाबदारी समजून चलोवंक जाय आसची मजत म्हाका दी सोम्या. म्हजी मोतूच वाडाय. तुज्या मोगांत वाडोवंक आदार दी सोम्या. अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्यांची सू. प्रार्थुया. भौमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी मोगान थिरकर. तिका सोलोवन व्हरूंक तुवें नेमलेल्या फ्रांसीस आमच्या श्रेश्ठ गवळ्याक आपलो हिंद विश्वासीपणी राखूंक आनी सासणीक जिवीत असो सरोव दिवन बसूंक बऱ्या भलायकेन कुडीच्या मोतीच्या आनी आत्म्याच्या भलायकेन ताका बरो आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धेन्यानी ताका निठय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दया करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाप देव फेर्नांडीस कॉयरिस्तांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. सोनवारा दीस सा पेद्रूच्या सद्रेचें वा बसकेचें फेस्त आमी आचरण करता द चेअर ऑफ सेंट पिटर. आनी मंगळारा दीस भारतांत आमी सा राणी मारिया हिचें फेस्त वा स्मरण आमी करता. ती एक रक्तसाक्षी. तुमकां येदळचो कळीत आसचे प्रमाणे आमचो पापा फ्रांसीस ह्या दिसांनी न्युमोनिया वरवीं कठीण रितीन वळवळती आसा. 88 वर्सां ताची प्राय आसून ताची भलायकी दिसान दीस बिगडती आसा. अशें आसता आमी सुमेस्तांनी ताका भलायकी पाटी मेळचे खातीर मागोवंक आसा. आयची सरू मिसां आनी नोवेनां विशेश करून ताच्या बऱ्या भलायके पासत आमी भेटयतल्या. तशेंच ह्या दिसांनी आमची धावेचीं थोडीं भुरगीं परिक्षा बरयते आसात आनी उरलीं भुरगीं शिकपा वरस आखेर जाता येतना परिक्षेक तयारी करते आसात. ह्या सर भुरग्यां पासत आमी ह्या नोवेना वेळार मागया. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक आमी एक यात्रेक पॉयंट मांडून हाडलेलें आसा. जुनाच्या 2 तारखेतावन 19 तारखे पर्यंत. जे कोणाक ह्या यात्रेक पॉयंटांत मेळोवंक आसा तुमी आमकां भेटचें. तुमकां येदळचो कळीत केल्ले प्रमाणे आमच्या मुखल्या मार्गाचें कॉन्क्रीट घालचें काम येदळचो सुरू जालां.
त्या देखून पूण शेताक येवंक तुमी पूण शेतांतावन भायरेच्या वाटेर तावन भितर येवचें पडटलें आनी जे कोण तुमी आंजलोरो वा पडील अशें वचोंक सोदतात तुमी थंयसर रायटाक घेतलें जाल्यार वाट सलीस जातली मुखल्यान येवच्या वेहिकलांक भितर रिगोवंक सुलभ जातलें सुमार 2 म्हयने हें काम चलतलें त्या देखून इल्ले त्रास जातात ते तुमी सुदारसून व्हरचें आनी ह्या विशयंत तुमी हेरांक तिळसिल्यार तांकां सुलभायेन पूण शेता भितर येवंक साध्य जातलें भोव निबडिनो मार्चाच्या 5 तारखेर आमी करेज मसूर करता आनी त्या दिसा तावन मार्च 8 तारखे पर्यंत हांगासर अल्कोहॉलिक अनॉनिमस हे एक सोरो सोडतेल्यांक तशेंच सोरो सोडिल्ल्यांक एक विशेष कार्यक्रम तांणी मांडून हाडला सकाळीं 9 वरां तावन 2 वरां पर्यंत आनी हाचो सगळो विवर तशेंच फोन नंबरां भायर फ्लेक्साचेर घाल्लीं आसात आसक्त आसच्यांनी तशेंच सोऱ्याच्या वोस्या तावन कोणाक सुटका जोडूंक जाय तुमी तांकां संपर्क करचें देव बरें करूं आतां नव्याना खातीर दिंबी मोडया प्रागाच्या बाळका जेजूच्या नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिरा गुण करन दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें नेनरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो भावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता सर आमचे त्या सवा बाळका जेजू मुखार दवरया प्रत्येक जण आमच्या पापसेव्या बसतो आमी मागता तशेंच विविध हंतांनी शिक्षा आमच्या भुरग्यांक बसत प्रत्येक जाण दवेची भुरगीं CBSEची आपणाची परीक्षा बरोवन आसात सुमेची मजत तांकां मेळोवन दी सुडसुळायन शिकोवन बरें करून जें कितें शिकलां तें उडास करून बरोवंक तांकां फावो करून मागया मनीस चिंताय तशें तूं चिंताय आमच्या जायत्या कुटुंबांनी तुटाफट आसा जायतीं काजारां विच्छेदन जाल्यांत आनी थोडीं जायतीं आनीक विच्छेदन जावच्या वाटेर आसात कित्याक जायतीं आमी भावार्थाच्या नदरेन पळोवंक चलवता मनशाच्या दिश्टीनच थोडे फावटी मन जातपणान आमी चलता प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा त्या दैवीक दृश्टेन जियोंक सुडदड करूंक सोसणीकायेन आमचें जिवीत सारूंक भावार्थान आमची योजना मांडून हाडूंक आदार मागया विविध रितीच्या पिडेक संपडाल्ल्या आमच्या भावंडां पासत मागया प्रायेक लागून आनी तशेंच हेर कारणांक लागून कश्टोवच्या तांकां बरोवस्यान बरो सुम्या तांकां तूं आपड तुजी गूण करचे सकत तांकां भोगोवंक मेळो म्हणून मागया कामां फावो ते मेळनासतना विविध रितीच्या बेजारायन तशेंच निरासपणान आसच्या आमच्या भावंडां बसत मागया जायतो लोक येदोळसो अमेरिका थावण खोट खाण घेवन म्हणलें बरें थंय थावण भारताक पावलेलो आसा हेर जाग्यांक गेल्ले आसात निराशेन आसात जायत्यांनी तांकां मोस केला सुम्या तांकां तुजो आदार मेळो निराशी जावन कितेंच वायट करिना जावं परत आपणाचें जिवीत बांदून हाडूंक सर्व आमच्या भावंडांक आदार दी म्हण मागया आमच्यो वैयक्तीक गरजो तशेंच ज्यो गरजो हांगा आयल्या त्यो सगळ्यो बाळका जेजूच्या पांया मुळांत दवरून सांगात आमी म्हणया ए भगिवंदू जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावून दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावणी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं
नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देव मनीस जाल्ल्यान घडीत वळखून घेवन संतोषान हो मिस्तेर आमी तीन पाटी परगटयान देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका लागीं मागणे ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तिजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिलमूत काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरुणूच्याक सदां सर्वदा आमेन. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवून सांगता म्हणया हे बो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांचे इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी खळांतली दैवीक मजत जोडून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वात व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासना. Burun payamka suka suka tuam surai Jesu tuam kasai tuam suratno tu sawaska bewang ke Jesu itu kata zuwati kami diujagawa tuam surai Jesu tuam kasai tuam suratno tu sawaska bewang ke Jesu itu gawa suwati kami diujagawa Ugar putra soe Angkuat mulia आशीर्वादी आमकां बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्बायेचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि ह्या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आमी आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणटाना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफूल सांत तेरेज
हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक, तेगांक, चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपुरबायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळग जेजूचें पुणशेत टर्न दिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें करूं.